नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर कर्मचारी निवड आयोगा वतीन 230 पदांचेर जातली भरती। ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचे जावचे ना उल्लंघन, संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती। सालेली स्टेपिन बार्राकडेन धांवते दुचाकीचेर अचकीत पडली, झाडाची फानी, चालक गंभीर जखमी, दुचाकीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान। काणकोण खोला फसलो अपहरणाचो यत्न, तेलंगणा पुलिसांचो आसा वाटो। क्षत्रिय पागी समाज भवानी पुलीस स्टेशनार घालो घेराव, संबंधिताचेर करची कारवाय ना जाल्यार काडटले मोर्चा, दिली शिटकावणी। इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून सेगीत दुसऱ्या दिसा गोंयांत आशिल्ल्या प्रवाशांचेर जालो परिणाम। दाबोळी विमानतळाचेर 38 उड्डाणां मदली 31 जाल्यात रद्द, जाल्यार 7 उड्डाणां आसात चालू। पेडणे भाजपाच्या फुडाऱ्यांमदीं चल्ला कोफुसा, तोरशा भाजपाच्या विरोधात बाबून आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान खुबळा आमदार प्रवीण म्हणटात बाबू जाला जाणटो। आणि जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आणि आरजीपीचो युतीची गाठ सुटना। आरजीपी म्हणटा अजून युती विशीं कितली पळोवपाची वाट, जाल्यार काँग्रेस म्हणटा 8 दीस जाले युतीच्या प्रस्तावाक आरजीपीची नजा। आता खबरो विस्तारान। जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर राज्य कर्मचारी निवड आयोगा वतीन सुमार 230 पदां खातीर भरती जातली। हातूंत 30 तलाटी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आणि हेर पदांचो आस्पाव आसा। हांचे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन आसतली। सगळे अर्ज फक्त ऑनलायन घेतले, देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना अशी माहिती आयोगान दिली। ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचे उल्लंघन जावचे ना अशें स्पश्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलां। सालेली वाठारात स्टेपिन बार्राकडेन अचकीत एका धांवत्या दुचाकीचेर झाडाची खानी पडली। हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो, देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केला। दुचाकीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। ही घडणूक सकाळी सुमार 7 वरांचेर घडली। इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसा प्रवाशांचेर परिणाम जाला। शुक्रारा 5 डिसेंबराक इंडिगोच्या वेवस्थापन चुकांचो परिणाम गोंयांतल्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर विस्कळीत जाल्ल्यान वेळापत्रकांत मुखेलपणान दिसून आयले। दाबोळी हांगा 38 उड्डाणां मदली 31 रद्द जाल्यात, जाल्यार 7 उड्डाणां चालू आसात। प्रवाशांच्यो सगळ्यो सुविधा आनी रिबुकिंगाची वेवस्था जाग्यार आशिल्ल्याचे अपडेट इंडिगो फ्लायटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। इंडिगो विमान कंपन्यांच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसाय प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडले। शुक्रारा 5 डिसेंबराक गोंयच्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर इंडिगोन केल्ल्या वेवस्थापन चुकीचो परिणाम वेळापत्रकांत स्पश्टपणान दिसून आयला। दाबोळी विमानतळ प्रशासना कडल्यान सकाळी 11:15 वरांचेर मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 38 नियोजित विमानांतल्यान 31 विमान सेवा रद्द जाल्यात, जाल्यार मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान 3 विमान सेवाय रद्द जाल्यात। एकाच दिसा दाबोळी विमानतळार 19 विमान सेवा रद्द जाल्यान प्रवाशांक व्हड असुविधा जाल्या। फकत 7 विमान सेवा सुरू आसात। रद्द केल्या विमानात रायपूर बंगळुरू वट्ट 5, इंदोर 2, अहमदाबाद 2, नवी दिल्ली 2, हैदराबाद 3, मुंबई, भोपाल, जयपूर, सुरत आणि चेन्नई ह्या महत्वाच्या मार्गांचेर उड्डाणाचो आस्पाव आसा। ते भायर मोपा विमानतळा वयल्यान नवी दिल्ली 6E542, बंगळुरू 6E6075 आणि हैदराबाद 6E6124 कडेन वचपाची 3 विमानां रद्द केल्यात। तशेंच ह्या चुकीच्या वेवस्थापनाक लागून तिडकल्ल्या प्रवाशांचे बऱ्योच आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयला। एक ही एयरलाइन की मोनोपोली इतनी नहीं होनी चाहिए, सभी को सरीखा ये करना चाहिए। आप भी वही फ्लाइट में हैं सर? अभी उनके साथ ही हूँ, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ मोनोपोली का इश्यू हो जाता है,
एक सब पूरा देश को हिला दिया है ना, हाँ सही है। इतना ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हो गया। तो कस्टमर केयर भी इनका नंबर नहीं उठ रहा है, आपको फिर बुकिंग ही नहीं करनी चाहिए। आप पहले आप मॉर्निंग में मैसेज भेज रहे हो कि फ्लाइट कैंसिल है, रिफंड कर देंगे। रिफंड से हम क्या करेंगे? हमें कितनी मतलब असुविधा हो रही है। मेरा तो पैर का ही ऑपरेशन है, मैं तो कैसे भी करके इनको भेजना चाहिए। आपका ऑपरेशन शेड्यूल है अभी मैडम, क्या है सिचुएशन? मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन है, मुझे यहाँ नहीं कराना था, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो बोले भोपाल में आप आ जाइए, मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है। अब मैं कैसे पहुँचूंगी? आपका फ्लाइट कहाँ पर का था मैडम? यहीं से ही था। भोपाल के लिए? हाँ। अभी स्टेटस क्या दिखा है? शेड्यूल कैंसिल? कैंसिल? कोई रिस्पॉन्स आया उनसे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बात करने ही तैयार नहीं है। कोई प्रायर इंफॉर्मेशन था आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं कैंसिल के पहले? कोई सुविधा और आके पता चला। कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कोई नहीं, फ्लाइट? कुछ भी नहीं। आप हमें कनेक्ट करके भेजें या कैसे भी करें, लाइन पे बच्चे लगे हैं, पर बाकी कोई करने तैयार नहीं। I'm suffering. I had a high, impression about Indigo, and it is not up to the mark now. I'm very bad. I'm doing very bad. Where was your flight scheduled for, sir? Where were you supposed to go? Bangalore. The flight is cancelled now? Yes. And since 4 years I'm traveling. मेरा ऑपरेशन है। I'm a non-alcoholic chronic pancreatic patient. I'm severely suffering. And now I don't know where to go. I have to request some my relatives and I will go and stay. Tomorrow different flight I इसके पहले भी change first time. It never happened in 4 years. दिल्ली से हम यहाँ पे शादी के लिए आए थे और इंडिया वालों ने कोई मैसेज नहीं करा, कोई कॉल नहीं करा, कोई भी इन्होंने बताया नहीं। पहले से 11 बजे तक इनकी फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रही थी, अब एकदम से कैंसिल दिखा रही है। हम पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं, कोई रीशेड्यूलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको इससे कोई बढ़िया इम्पोर्टेंट काम था कोई? सर हमें तो कोर्ट प्रोसीडिंग करते रहते हैं ना, हम तो बताओ अर्जेंट कार से भी नहीं जा सकते, टाइमिंग इतनी है दिल्ली की, क्या करेंगे हम बताओ। कोई कोर्ट का प्रोसीडिंग था आपका? हाँ जी सर। तो अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ बता ही नहीं रहे, लाइन में लगे रहो, 3 घंटे बाद नंबर आएगा। आपको कोई प्रायर इंटीमेशन था? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं। इंडिगो वाले तो बोल रहे हैं कि सबको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। कोई मैसेज वैसे कोई कुछ मैसेज नहीं? नहीं। कोई रीशेड्यूल करने का कोई प्लान नहीं, बताया है? कुछ अभी कुछ नहीं बता रहे। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब इन पे क्रू ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, बेच दो एयरलाइन, कोई और तो चला लेगा अच्छी सी। लग रहा है आपको मोनोपोली होगी? पता नहीं सर क्या है, विजय माल्या की तरह ये भी उड़ने वाला है, पैसे लेने। चलो ठीक है सर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत वेंचणूक आताच पेडण्यातूरच्या वाठारात कोल्ड वॉर चालू झाला। भाजपच्या बाबू आसगावकारान भाजपच्याच विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान राजकारण्यामध्ये वीज कोसळ्ळ्या। बाबू पार्टीचेर अन्याय करता, तशेंच बाबू आता जाणटो जाल्ल्याची टिका आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्या। पळय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची बरीच धांवपळ चल्ल्या, पूण ह्या वेंचणुकेचो पेडण्या तोरशा वाठारांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यां मदीं बरेंच कोल्ड वॉर पळोवपाक मेळटा। 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवाची वळेरी जाहीर केल्या। पूण ह्या उमेदवारी वळेरींचेर पेडण्या तोरशा वाठारांतल्या लोकांनी आनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगावकारान नाराजगी उक्तायत भाजपाच्याच उमेदवाराच्या विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर सभेत उबो केला। हांवें फकत भाजपाक खंय चुकला तें दाखयला अशें म्हणत भाजपान दवरिल्ले उमेदवार फाटीं काडचो अशेंय बाबून सुचयला। मजगतीं भाजपाच्या पेडण्याच्या आमदारान प्रचाराचो नाल नेटान फोडला, तशेंच बाबूचेरय बाण मारला। बाबू आतां जाणटो जाला, तेका आतां उगडासूय सारको उरना खंय। आयज ज्या पार्टीन तो आसा त्याच पार्टीचेर तो अन्याय करता। बाबूच्या उमेदवारान समज फॉर्म भरले जाल्यार तुमीच पळयात बाबूची हालत कितें जातली ती, अशें आतां आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगले। आता पेडण्या जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेची रेस विरोधकां मदीं उरली ना। आता सत्तेत आशिल्ल्या भाजपा मदींच उमेदवारा वयल्यान रेसींग सुरू जाल्या। आता कोण बाजी मारतलो, कोणाचे कितले हाल जातले हे 22 तारखेच्या निकाला उपरांतूच कळटले। पळयात बाबू आसगावकार आनी आमदार प्रवीण आल्लेकाराचे स्टेटमेंट। हो अपक्ष कॅन्डिडेट आणि बीजेपी कडेन माझी रिक्वेस्ट आसा की तो कॅन्डिडेट ताणी दवरला ताका विड्रॉ करपाचो आनी ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो। एज ए बीजेपी बाबू आसगांवकर तांकां अपील करता।
हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवंक शकना ते म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले आनी लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयलां की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचे लाद नाका. तेजें कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. पळय म्हाका एक्चुली तेजें उलोवपाचें ना कित्याक सद्या तो आतां तुमकां खबर आसा जाणटो जाल्ला तेजी विचारूय कितें हें जाल्लें आसा तेका म्हाका दिसता उगडासूय रावना सारको. आयज ज्या पार्टीन तो रावन त्या पार्टीचेर BJP सरकार म्हणटा आपूण म्हणजे तेणी विचार करचे ज्या पार्टीन रावन तेजेर अन्याय करता त्या पार्टीचेर. आयज पार्टीकूच लागून आयज तो आयज हें आसा जे आयज असो तो उलयता जे आयज आमी दुसरो उमेदवार दवरतलोच. तो समज उमेदवार हांव तुमकां हें दिता जे उमेदवारान तेणी फॉर्म भरले जाल्यार बाबूची हालत कितें जातली तें तुमी पळोवची. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकार. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या तरी आसतना अजून मेरेन गोवा फॉरवर्ड RGP आनी काँग्रेस हांचे मदली युतीची गाठ सुटना. RGPचो विरेश बोरकार म्हणटा अजून कितले म्हणून वाट पळोवपाची. काँग्रेसीचो फाल्यां केन्नाच उजवाडना जाल्यार काँग्रेस म्हणटा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे बरोबर परतून चर्चा करून युतीविशीं निर्णय घेतले. युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले आमी RGPच्या जापेची वाट पळयतात. अजून मेरेन RGPन जाप दिवंक ना. पळयात पुराय बातमी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी RGPन युती करपाचो निर्णय घेतिल्लो जाल्यार आपान हे वेंचणुकेत एकला चलोवची भुमिका घेतिल्ली. मजगतीं युती करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत काँग्रेसीन कोणाक सांगिनासतना आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. ताचे उपरांत RGPनूय बेरेस्तारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. तशेंच शुक्रारा RGPन आनी काँग्रेसीन आपापली दुसरी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. RGPन आनी काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारी वळेरेंत चडशा समान मतदारसंघांनी आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. उपरांत शुक्रारा सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान RGPच्या उमेदवारान उमेदवारी अर्ज भरलो. ते वेळार पत्रकारांनी युती विशीं आमदार विरेश बोरकाराक प्रस्न केले तेन्ना तांणी सांगले वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीचे युती विशीं फाल्यां निर्णय घेतले हेच सुरू आसा. काँग्रेसीन फाल्यां करीत युती विशींच्या निर्णयाक कळाव केलो. वेळ उणो आशिल्ल्यान आमी 2 पावलां फाटीं पावल्यात. देखून आनीक वेळ वगडायनासतना आमी 26 मतदारसंघांनी उमेदवार जाहीर करून उमेदवारी अर्ज भरल्यात. युती विशींची फुडली म्हायती पत्रकार परिशद वरवीं सांजमेरेन कळयतले अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरान आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा. आमचे जे काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालूच आसा. आनी तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबल आसा. आनी इतले आसून पासून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली आमची जी अप्रोच आसली ती रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी फॉयल जे फॉर्म फिलींग आसा ही आयज आमी केली. नॉमिनेशन फायलींग केली आनी आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा. आनी जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स. आमी सगळे मेळून पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारकें ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो. आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा. टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयचे दिसा केल्ले आसा. सो हे कित्याक लागून केला कशें केलां हेजी सगळी थोरायन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी त्या दिसा. मजगतीं युती भितर ज्या मतदारसंघाचेर चर्चा चालू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आमी 22 मतदारसंघात उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. मात ज्या मतदारसंघात काँग्रेसीची सत्ता आसा तो मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो हक्क. शेनवारा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे गोंयांत येतले. ताचे बरोबर बसका जाल्या उपरांत युती विशींचो निर्णय घेतले. तशेंच आमी RGPक युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले तरी RGPची अजून मेरेन जाप ना अशी जाप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विरेश बोरकाराच्या आरोपांक दिल्या. अमित बाब आयज विरेशान आयज सकाळी स्टेटमेंट दिला की काँग्रेसी वटच्यान खंय तरी लेट जाता डिसिजन घेवपाक काँग्रेसी वटच्यान लेट जाता. प्रपोजल दिल्यार आतां 8 दीस जाले लेट कशें तर काउंटर प्रपोजल येवपाक जाय. तुम्ही प्रपोजल दिल्ले आसा आनी काउंटर प्रपोजल जे 8 जे लेट करता ते हांव नको ते कशें लेट तुम्ही म्हणटा 8 दीस जाले म्हणटा
8 दीस जाले पूण अजून आरजी कडल्यान प्रपोजल येवना अशें. See, let's not sensitize this issue. Very clear की आम्ही जी सिटा ज्याचेर there was no discussion, there was no dispute that we have released. Now balance I told you about 23 seats, out of which certain seats which is Sardesai Goa forward is there. So that we will discuss with him and we'll take a final call tomorrow. मजगती सांज जावन गेली तरी आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवंक नाशिल्ली आनी उमेदवार कित्याक जाहीर केले हाची सविस्तर माहिती तांच्यांनी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन 14 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. बेरेस्तारास आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आता मेरेन आरजीपीन 24 उमेदवार जाहीर केले. पळयात पुढे बातमी. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन आनीक 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. बेरेस्तारास आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. आता मेरेन आरजीपीन 24 उमेदवार जाहीर केल्या. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती करपाचें आश्वासन दिवन आनी उपरांत स्वताचे उमेदवार जाहीर करून आपणाक फटयला असो दावो आरजीपीचे मुखेली मनोज परब हाणें केल्लो. ते उपरांत उमेदवाराची निवड करपा खातीर पक्षाची बसका आपयली. आतां 14 उमेदवारांची घोशणा जाल्या. उत्तर गोंयांत धारगळे अनिल हरमलकार, कळंगुटे अनया कांदोळकार, सुकूर तिवोतिनो, जॉन फेलिक्स लोबो, रेस मागोस आल्लेनी ब्रागांझा, पेना द फ्रांस रोहन धवडे, चिमला दीपिका काणकोणकार, नगरगांव निलेश गांवकार हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव गांजे निरुपा गावडे, राय आंतोनेता फेर्नांडीस, कोलवा एंथोनी रॉबर्ट्स, वेळी डेगली फेर्नांडीस, सावड्डे स्पनेश गांवकर, धारबांदोडा गितेश गांवकर आनी कुठ्ठाळे आंजेलिनी तेलीस अशी दुसऱ्या वळेरीत जाहीर जाल्ले उमेदवारांची नांवां आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा पणजी जुंता हाऊसाच्या पार्किंग सुवातेत पार्क केल्ले सरकारी स्क्रॅप गाडयेत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली. ह्या कुडीची वळख अजून मेरेन पटूंक ना. पणजी पुलीस फुडलो तपास करतात. गुन्यांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. देशभरातली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. पळय. पुलीस स्टेशन म्हण ज्या पुलीस स्टेशनाची निवड जाल्ली आसा ते दिवचल पुलीस स्टेशन राज्यातले एकमेव पुलीस स्टेशन थारिल्ले आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या एके टिमीन फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यात देशभरातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या कामगिरींचो सर्वे केल्लो. ह्या सर्वे उपरांत दिवचल पुलिशेच्या कामगिरीची दखल घेवन हे टिमीन दिवचल पुलिशेची 5वे सुवाती खातीर निवड केल्ली आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिवचल पुलिशेन वेगवेगळ्या गुन्यांवांचो सोद लायतनाच क्रायम रेट नियंत्रणांत दवरपाक येस मेळिल्लें आसा. ते भायर चायल्ड फ्रेंडली रूम, जिम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून पुलीस स्टेशनाचो दर्जो लेगीत वाडयल्लो आसा. हे कामगिरीची दखल घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या हे टिमीन दिवचल पुलिशेची खासा निवड केल्ली आसा. तेन्नाचे उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलिशेन ही यशस्वी कामगिरी केल्ली आसा. दिवचल पुलिशेची देशभरांतल्यान 5व्या सुवातीचेर निवड जाल्ल्यान वेगवेगळ्या थरावयल्यान दिवचल पुलिशेचें अभिनंदन जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गोंयांत सुरू आशिल्ले स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेत चुकी आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केला. सगळ्यात चड फटको NRI मतदारांक बसतलो. ऑनलायन पद्दत उसरां सुरू जाल्या, तशेंच आधार कार्ड इलेक्शन कार्डाक लिंक आसप गरजेचें आशिल्ल्यान गरजेची प्रक्रिया वेळार पुराय करप कठीण जालां. देखून NRI खातीर 3 म्हयन्यांची मुजतवाड दिवपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केल्या. ट्रेडिशनली जे पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल म्हणजे आपल्याक वोट घालचो ना, तो कसो तरी भायर पडचो, अशा हेतून हे सगळें प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे, बिकॉज हो एंटायर एक्सरसायज चल्ला हो प्रोसिजरल एक्सरसायज. आमचो जो रायट आसा इट इज अ सबस्टेंटीव रायट guaranteed under the Constitution of India. हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. हो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां येतली वयतली, दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. हो कॉन्स्टिट्युशनान दिला आनी कॉन्स्टिट्युशन आमी आमकांच दिल्लें लोकांनी. ज्या दिसाक कॉन्स्टिट्युशन आतां हालींच आमी कॉन्स्टिट्युशन डे नोव्हेंबरान जेन्ना ऑब्जर्व केल्लो तेन्ना हे परते मुखार हाडटा. सो कॉन्स्टिट्युशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा. बरेच लोकांचे काडपाच्या रस्त्यार आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना हांव बी आसतालो ह्या सिस्टमान तेन्ना आमी आवट ऑफ द वे वचून वोटरांक एनरोल करपाचो प्रयत्न करताले. कित्याक तेन्ना इलेक्शन कमिशनां जी न्यूट्रल आसताली चडशी तेन्ना जाय आसले वोटर एड जाल्ले. पण फर्स्ट टायम वी आर सीइंग दॅट देर इज एन अटेम्प्ट टू डिलीट. म्हणून दीस इज अ फायट बॅक. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपूण कांयच म्हत्व दिना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसाचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीक सरकारान कसलोच अधिकार दिवंक ना. फाटले 5 वर्सांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी कसली उदरगत केल्या ती दाखोवची अशें आव्हान एल्विस गोमसान केलां. I don't give any importance to these ZP elections. लोक म्हणटले इट इज व्हेरी स्ट्रेंज, बट हांव सांगता कित्याक सांगता. आज आमच्या मुखार मेन विशय जो आसा तो SIRाचो. कोण उरतले कोण भायर पडटले दॅट इज ऑफ ग्रेटर कन्सर्न. आनी इलेक्टोरल रोलान जर उरले जाल्यारूच वोट मारपाचो न्हू तो फुडाराक. सो हितून भितर ZP, वॉट इज ZP? तुम्ही सरकारान तांकां एक कसलो पावर दिवंक ना, विच इज प्रिस्क्रायब्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट. अजून दिवंक ना. तुम्ही पंचायतीन कांय पावर दिवंक ना. खंयच्याच विशयाचेर ZP आपली भुमिका मांडिना. आतां गोंयांत गुंडारा जितलें वाडलां, काल एकटो दांडो घेवन खंय तरी नॉर्थ गोवा बडयता कोणाची गाडयो फोडटा. तोच तो हेल्टन उलयला तो. आज तुम्हीच MLA म्हणटा आतां की आमकां लॉस दिसता म्हणून MLA. सो दीस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड. आनी तितून तुम्ही ZP एलायन्स फुटप घडप, इट मेक्स नो सेन्स. ZPंतल्यान आज लोकांक कितें फायदो जाला ताचो 5 वर्सांचो कोणी तरी आढावो घेवन एक मुखार हाडूंक जाय आसलो की बाबा तुमकां लास्ट टायम आमी 5 वर्सां दिल्ली. तर ह्या दोन्ही ZPंतल्यान कितें निष्पन्न जालां? वॉट इज द बेनिफीट टू द कॉमन मॅन? हे आय हॅव नॉट सीन. सो कित्याक म्हणून व्हडलें लावन घेवपाक जाय? कित्याक म्हणून तकली फोडपाक जाय ह्या ZPचेर? आय विल से रादर तुमकां जर वोट मारूंकूच जाय, चूज अ कॅन्डिडेट ऑफ युअर चॉयस हू कॅन डू समथींग. देर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट पार्टीज एनीमोर, एटलीस्ट इन द ZP. कित्याक त्यो पार्टी? दिस इज लोकल बॉडी इलेक्शन. पंचायत, म्युनिसिपालिटी, ZP, these are local bodies. Local bodies are पुरते उरून. Why you are bringing the parties here? So my clear message to the people of Goa is बिश्तीत तकली झरोवन घेनाका हेजेर ZPचेर. फोकस घाला. उरले ते 6 दीस SIRान तुमचें नांव उरतलें काय ना तें, तुमचे शेजाऱ्याचें उरतलें काय ना तें. आनी ते कोणूय जावं, कोणचे पार्टेक वोटींग करपी लोक आसूं, तांकां पयलीं वोटर म्हणून सांबाळा. दॅट इज माय मेसेज. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सगळ्यात पयलीं आप पक्षान उमेदवारी जाहीर करपाक सुरवात केल्ली. आचारसंहिता लागू जाले उपरांत सत्तेत आशिल्ले सेगीत 4 वळेरींनी 40 उमेदवार जाहीर केले. जाल्यार अलायन्सांत आशिल्ले काँग्रेस आनी RGPन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. मजगतीं गोवा फॉरवर्डान अजून मेरेन उमेदवारांची वळेरी जाहीर करूंक ना म्हूण प्रचाराक मात नेटान सुरवात केल्या. पूण प्रश्न उपरासता तो राजकीय घडामोडी उपरांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षांचे जैत जातले काय हे महागठबंधनातले केस्तां देखो फुसांव चालूच उरतले आणि हाचो परिणाम वेंचणुकेचेर पडटलो हो चिंतपासारको प्रश्न. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी जाहीर केल्या आनी 2 उमेदवार पक्षा कडल्यान जाहीर जावपाच्या मार्गार आसा. मोर्जे, कवळे आनी वेलिंग प्रियोळ हे 3 मतदारसंघ मोगोवपाक दिला. जाल्यार 7 मतदारसंघात भाजपा अपक्षांक तेंको दितली.
सध्या भाजपाचोच नेटान प्रचार सुरू आसा. मुख्यमंत्र्यान तर आताच दक्षिणेत आणि उत्तरेत फकत कमळच फुलपाची भविष्यवाणी लेगीत केल्या. पूण आता ही भविष्यवाणी कितले मेरेन खरी थारतली हो येता तो वेळच सांगतलो. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले. सध्या अलायन्सात आशिल्ली काँग्रेस आणि आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पहिली वळेरी जाहीर करून 12 उमेदवार जाहीर केल्यात. विरोधकांची युती बाबतीत जावपी चर्चा आणि कोफुजांव मजगती ही वळेरी जाहीर जाल्ल्यान राजकीय चर्चेक ओतो आयला. मात सांताक्रूज अंजुना ह्यो 2 सिटां काँग्रेस आणि आरजीपीची चर्चा सुरू आशिल्ली. मात शिरोडचे सिटा खातीर गोवा फॉरवर्डान नेटान प्रचार सुरू केला. आता आरजीपीन 12 वळेरी जाहीर केला. तातूंत ही 3 सिटां आसा. या महागठबंधनाचे आताच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे. तेन्नाच ही कोफुसांवां लोकांचेर वायट छाप सोडटा काय? हो आता प्रत्येक गोंयकारांक प्रस्न सतायता. तरा दत्त जयंती निमतान भाजपान 7 जाल्यार काँग्रेसीच्या एका उमेदवारान अर्ज भरले. तशेंच 3 अपक्षांनी लेगीत उमेदवारी सादर केली. हाचे पयलीं एका अपक्ष उमेदवारान अर्ज भरला. हाका लागून आयच्या 11 अर्जां सयत जिल्लो पंचायती खातीर वट्ट 12 अर्ज दाखल जाल्ल्याची माहिती राज्य वेंचणूक आयोगान दिली. मजगती जी दुसरी वळेरी येतली तातूंतच अलायन्स एकठांय येतले काय ना हाचो निष्कर्श लागतलो अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान सांगला. जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय तर सारको मौन आसा. एके वटेन आपाच्या अमित पालेकारान आमी अलायन्सात वचूंक ना ते बरे जाले अशें सांगला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत 17 दीस उरल्यात. पूण गोंयांत सध्या कही खुशी कही गम पळोवपाक मेळटा. भाजपात लेगीत कांय नवे उमेदवार पळोवपाक मेळिल्ल्यान आनी आदल्या उमेदवारांक तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान थोड्यांच्या तोंडार काळोख पडून तांच्यांनी अपक्ष लडोवपाचेच थारायला. तशेंच भाजपाच्या नांवान बोटां मोडपाचेय चालू केला. मात अलायन्साचे पिक्चर अजून मेरेन स्पश्ट नाशिल्ल्याचेय दिसून येता. ज्या युतीच्या फाटबळाचेर भाजपा आड जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले तेच पक्षाचे कार्यकर्ते एकामेका आड उमेदवाराचे अर्ज दाखल केल्ले दिश्टी पडटा. देखून आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला. पूण आता ह्याच वेंचणुकेत अशें मागीर 2027त कितें? काय फकत हे एकामेकाची मतां फोडपाचे राजकारण चल्ला? हे कुवाडे आता 17 दिसांनी सुट्टले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.